मडगावच्या सोनसड्याची अवतिकाय जाल्या. सोडो मान उडोवपाच्या मार्गार आसा. या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची एक वटेंची वणत पावसांत कोसळ्या. हे फाटभुंयेर मडगाव नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सोनसड्याची पळोवणी केली. मडगावचो सोनसडो वेगवेगळ्या विशयाक लागून सदांच चर्चेत आसता. हो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट सध्या कंडम जाल्ल्यान मडगाव पालिका अधिकाऱ्यांनी आनी नव्या सचिवान प्लांटाची पळोवणी केली. सोनसड्याचो प्रस्न वेगीच सुटावे करतले अशें सचिवान सांगले. जाल्यार 3 दिसांनी तांच्यांनी रस्तो नकासो तयार करपाची सुचोवणी केली. आयकात. UD secretary had come to see the Sansoda plant and to give solutions. Suggestions He suggested to prepare a roadmap and give him a report within 2-3 days time. Can we solve this issue? We are hopefully expecting the issue to be resolved before the next rains. Nice taking his first visit as a UD secretary. So ताका आमी दाखयलो to see what this Sansoda. आमच्या कितें खूब प्रॉब्लम आसा न्हू लायक रिटर्निंग वॉल कॉलेज जाल्यार द शेड इलेक्ट्रीक हे सो आमी GMWCक ते न्यू प्रपोजल दिलेलो ऑल द 4 क्रोजाचेर. सो तो आयज आपूण इन्स्पेक्शन करपा आयला एंड ही इज नाव गिवन द सजेशन लायक फूल फ्लॅज आपूण तुमकां हेल्प करता म्हणटा जाल्यार कितें आसल्यार प्रॉब्लम आसल्यार आपूण ते वर्क एज अ टीम म्हणटा तो आमगे COP जालो जाल्यार मागीर दीस कॉपरेशन वील बी देर टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.